Development Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. येवकार समेस्त 12वीच्या कोंकणीच्या भुरग्यांक नमस्कार। आज हांव तुमच्या मुखार घेऊन आयला व्याकरणाचो पाठ। व्याकरण तुम्ही म्हणटले शिकपाक तुमकां कठीण जाता। व्याकरण म्हणजे कितें? व्याकरण म्हणजे भाशेचो कणो। व्याकरण नासल्या शिवाय आमकां भास ही सारखी समजुपाक येना, बरोवपाक येना, वाचपाक येना। आमचे कडेन तुम्ही पाठ शिकले आसतली, कविता शिकले आसतली आणि आज हांव घेऊन आयला व्याकरणातलो एक पाठ, वाक्यां बदलून बरयात। पण त्याच्या पयलीं आमचे कडेन 12वीच्या प्रश्नपत्रिकेन कितें कितें आसा तें पळोवया आमी आणि व्याकरणान कितलो भाग आसा तो पळोवया। 12वीच्या प्रश्नपत्रिकेन आमकां पाठ आणि कविता आसा ताका 40% मार्क आसा आणि व्याकरण आसा ताका 60% मार्क आसा। आता ही पहिली स्लाइड येता ती कोंकणी पोर्शन हे आमच्या बोर्डाच्या एग्जामीक कितें कितें व्याकरण आसा तें पळोवया। उरफाट्या अर्थाची उतरां, विशेषणां, भाववाचक नामां, वाक्यां बदलून बरयात, वाक्प्रचाराची वापर करात, क्रियापद रूप बरयात आणि ओपारीचे अर्थ बरयात। उरफाटे, विशेषण आणि भाववाचक हे तुम्ही शिकल्यात। आज हांव जो पाठ घेतलो तो वाक्यां बदलून बरयात। आमचे कडेन रचनाय आसा। रचनान आमकां कितें पळोवपाक मेळटा? रचनान आमकां संवाद, डायलॉग रायटींग। डायलॉग रायटींग म्हणजे कितें? दोन मनशां भितरलो संवाद, तो डायलॉग रायटींग। मागीर दुसरें आसा आपोवणें तयार करात, इन्विटेशन। खंयच्याय मनशाक खंयच्याय प्रसंगाक इन्विटेशन दितात ते आपोवणें तयार करात। अर्ज करात, एप्लिकेशन। उतारो वाचून दिल्ल्या प्रश्नांच्यो जापो बरयात, कॉम्प्रिहेन्शन। आणि लास्ट आमचो आसा तो निबंध बरयात, एसे रायटींग। आज आमी व्याकरणातलो पाठ घेतली, वाक्यां बदलून बरयात। आता पयलीं आमी पळोवया वाक्यांच्यो जाती कितल्यो आसात त्यो। वाक्यांच्यो 4 जाती आसात, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी आणि उमाळी। विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी आणि उमाळी। विधानार्थी म्हणजे कितें? वाक्य विधान करपा खातीर आसता। वाक्य विधान करपा खातीर आसता ताका विधानार्थी वाक्य अशें म्हणटात। हे वाक्य 2 तरांचे आसता, मागीर आमी देखी घेतल्यो तेज्यो। पण आता सध्या इतलेच लक्षांत धरात भुरग्यांनो की विधानार्थी वाक्य हे विधान करपा खातीर आसता आणि ते 2 तरांचे आसता, हयकारी, हयकार दाखोवपा खातीर आणि न्हयकारी, न्हयकार दाखोवपा खातीर। प्रश्नार्थी वाक्य दुसरो आमचो टायप, दुसरो भाग घेवया आमी। प्रश्नार्थी वाक्य हातून कितें आसा? वाक्य प्रश्न करपा खातीर आसता तेन्ना ताका प्रश्नार्थी वाक्य म्हणटात। जेन्ना आमकां क्वेश्चन जो आसा तो आन्सर फॉर्मान दितले आणि ताका आमी प्रश्न विचारपाक जाय आणि ताका प्रश्नचिन्ह दिवपाक जाय, ताका आमी प्रश्नार्थी वाक्य म्हणटले। दुसरो आसा आज्ञार्थी वाक्यां। आज्ञार्थी वाक्यान क्रियापद आज्ञार्थी आसता, म्हणजे कमांड, ऑर्डर करप त्या सेंटन्साक, आज्ञा करप। हेय वाक्य जशें हयकारी आसूं येता तशेंच तें न्हयकारी आसूं येता। मागीर आमी शिकतली उमाळी वाक्यां। वाक्यांत उमाळो आसता तेन्ना ताका उमाळी वाक्य म्हणटात। हे वाक्य सोंपता तेन्ना उमाळी कुरू घालची पडटा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो आसता तो ताका उमाळी कुरू आसता ती घालपाक पडटा। ताच्यो देखी आमी दिल्यात, आब्बा, शाब्बास, शी, थू, थू, तुमेकाल। अशे वेगळे वेगळी वाक्यां आसात। मागीर फुडें आमी वतली, पण आमी आज 4 वाक्यां मेन शिकतली। उमाळी आसा, प्रश्नार्थी आसा, आज्ञार्थी आसा आणि विधानार्थी आसा। मागीर आमी पळयतली काळ बदलात। आता काळ म्हणजे कितें? करणी फाटी घडिल्ली आसता ती आतां घडटा वा ती मुखार घडटली हे खातीर
क्रियापदाक काळ आसा अशें म्हणटात. परत एकदा ताचें डेफिनेशन पळयात, त्याची व्याख्या पळयात. काळ म्हणजे टेन्सीस. करणी फाटी घडिल्ली आसता ती आतां घडटा वा ती मुखार घडटली हे खातीर क्रियापदाक काळ आसा अशें म्हणटात. कोंकणीन क्रियापदाचे 3 काळ आसा. वर्तमान काळ प्रेझेंट टेन्स, भूतकाळ पास्ट टेन्स, भविष्य काळ फ्युचर टेन्स. वर्तमान काळ प्रेझेंट टेन्स, भूतकाळ पास्ट टेन्स, भविष्य फ्युचर. मागीर आमचे कडेन विभक्ती. विभक्ती हो सगळ्यांत व्याकरणांतलो ह्या वाक्यांच्या भितर कठीण असो पार्ट. भाग हो जो आसा केस लावप, कुरू लावप आनी विभक्ती प्रत्ययान हे जे कुसां लायतात ताका विभक्ती प्रत्यय लायतात आमी. प्रत्येक सेंटन्साक आमी सकयल दिल्ली वाक्यां विभक्ती प्रत्यय लावून जी बदलून बरयात अशें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ताका विभक्ती लायिल्ली आसता. आतां विभक्ती वेगवेगळ्यो आसा ताजोय आमी अभ्यास करुया. नाम वा सर्वनाम हाचो क्रियापदा वांगडा संबंध येता. असो संबंध दवरतना नाम वा सर्वनाम मूळ रुपांत उरताच अशें ना. जायते फावटी ते मोडटा आनी ताका कुसां लागतात. कुसां म्हणजे प्रत्यय लागतात, केस लागतात. इंग्लिशीन ताका केस असो शब्द आसा. कुसां लागिल्ल्यान ताची मातशी वेगळी डिफरंट रुपां आमकां पळोवपाक मेळटा. नामाच्या वा सर्वनामाच्या ह्या मोडीक विभक्ती म्हणटात आनी ताच्या रुपाक विभक्ती रुपां म्हणटात. आमी एकदां परत ती व्याख्या पळोवयात, कित्याक जर तुमकां कळ्ळें ना जाल्यार तुमकां प्रश्नपत्रिकेन हो आमचो प्रश्न बरोवपाक येवपाना. वाक्या बदलून बऱ्यात हो प्रश्न आमचे कडेन 4 मार्काक आसा. हांव सगळ्या भुरग्यांक विनंती करता की लक्षपूर्वक हे जे विभक्ती कितें शिकयता ताजेर लक्ष दियात. विभक्ती म्हणजे नाम वा सर्वनाम हांचो क्रियापदा वांगडा संबंध येता आनी असो संबंध दवरतना नाम वा सर्वनाम मूळ रुपांत उरताच अशें ना. जायते फावटी ते मोडटा आनी ताका कुसां लागतात, ताका प्रत्यय लागतात. कुसां लागिल्ल्यान ताची मातशी वेगळी रुपां जातात आनी नामाच्या वा सर्वनामाच्या ह्या मोडीक विभक्ती म्हणटात आनी ताच्या रुपाक विभक्ती रुपां म्हणटात. आतां आमचे कडेन वेगवेगळ्यो विभक्ती आसात. हे तुमकां शिकपाकूय जाय, कित्याक विभक्ती प्रत्यय कितले आसात आनी ते खंय खंय लावपाचे ते पळोवपाक जाय आमी. एकदां आमी घेवया पुरुश लिंगान विभक्ती आनी विभक्तीची रुपां पळोवयात. पहिली विभक्ती आसा ताका प्रत्यय लागना. आमी एकूच उदाहरण घेतलें, देख घेतली. घोडे हे उतर जें आसा तें घोडेच जाता विभक्ती रुपान. दुसरी आसा ताका क लागता ते घोड्यांक. तिसरी विभक्ती आसा ती नी, घोड्यांनी. चौथी विभक्ती आसा ती क प्रत्यय लागता घोड्यांक. पांचवी आसा ती पसून लागता घोड्या पसून. सव्वी विभक्ती आसा तेचे घोड्यांचे जाता. सातवी आसा ती नी, घोड्यांनी. आठवी विभक्ती आसा ती नो, घोड्यांनो. अशी ही विभक्तीची प्रत्यय लागतात. आठूय विभक्तीची ही रुपां पळयली. परत एकदा आमी ताचेर अभ्यास करुया, कित्याक ही विभक्तीची रुपां ना जाल्यार तुमकां व्याकरण समजपाक कठीण आसा. विभक्ती आमचे कडेन हो जो वाक्य बदलून बऱ्यात तातूंत विभक्ती सदांच येता. बोर्डाच्या क्वेश्चन पत्रिकेन प्रश्नपत्रिकेन सदांच हो वाक्य आसता की सकयल दिल्ले वाक्य ताका विभक्ती प्रत्यय लायात आनी बदलून बरयात. म्हणून एकदा परत आमी विभक्ती प्रत्यय शिकुया. विभक्ती पहिली विभक्ती आसा ताका प्रत्यय काय ना. एक घोडे हे रूप जर घेतलें आनी ती देख जर घेतली जाल्यार घोडे जातलें. दुसरी विभक्ती आसा ताका क प्रत्यय लागता. विभक्ती रूप ताचें घोड्यांक जाता. तिसरी जाता ती प्रत्यय ती नी, घोड्यांनी जाता. चौथी आसा ताका क प्रत्यय लागता, घोड्यांक ताचें विभक्ती रूप मेळटा. पांचवी ही पसून जाता, ताका घोड्या पसून विभक्ती रूप जाता.
6वी चे आसा ताका घोड्यांचे विभक्ती रूप जाता. 7वी नी आसा ताका घोड्यांनी जाता आणि 8वी नो आसा तो घोड्यान जाता. आणि काय विभक्तीचे वेगळी वेगळी प्रत्यय आसात हांगा. 5वी विभक्तीन हांवें कितें दिलां. 5वी विभक्तीन सून आसा, जावन आसा, थान आसा आणि चान आसा. 5व्या विभक्तीन कितें आसा. सून आसा, जावन आसा, थान आसा आणि चान आसा. 6वी विभक्तीन आसा ते, ले, गेले, चे, जे, ले, गेले अशे 6वे विभक्तीन आसा. आणि हे कुसा लायली की ताचो प्रत्यय लावून कुसांचो कुसा प्रत्यय लावून विभक्ती रूप जाता. 7वी विभक्ती आसा ती सोंपत्या अक्षराक आ, ई, ए, ऐ अशें जाता. हे प्रत्यय लावून जाता काय नामाच्या सामान्य रूपाक आर, ईर, चेर हे प्रत्यय लागतात. हांवें आतां कितले वेगवेगळे वाक्यांच्यो जाती पळयल्यो आमी. पहिले आमी मातशें थोडो परत अभ्यास करुया. वाक्यांच्यो जाती पळोवया. प्रश्नार्थी आमी शिकली, उमाळी वाक्यां शिकली आमी, आज्ञार्थी शिकली आणि विधानार्थी शिकली आमी. मागीर आमी काळ पळयले. काळ पळयले आमी. मागीर आमी विभक्ती प्रत्यय पळयले. वेगवेगळे विभक्ती प्रत्यय आसा. आणि आता हांव जो अभ्यास करतले थोडे हांवें तुमच्या खातीर वाक्यां तयार केल्यात. ती वाक्यांच्यो हांवें जापो दिल्यात पण ते तुमकां शिकयतली. तातूंत हयकारी न्हयकारी आमचे कडेन अजून आसा. उतर शुद्ध करात हेंय आसात. हे वेगळे वेगळे हो जो अभ्यास आसा तो आमी पळोवया आतां. सकयल दिल्ली आमचो हो प्रश्न जो आसा प्रश्नपत्रिकेन तो असो आसा की सकयल दिल्ली वाक्यां कंसात सुचयले प्रमाण बदलून बरयात. प्रश्नार्थी वाक्य हांवें पयलीं घेतल्यात. तातूंत 42तल्या क्रांतींतलो हिरो गोंयांत पाविल्ल्याची खबर कशीच लिपून उरली ना. ह्या वाक्यान आमकां कितें करपाक जाय. आमकां ताजे आन्सर फॉर्म आसा थंय. आमकां त्या हाका प्रश्नाक प्रश्नार्थी वाक्य करपाक जाय. ताची जाप आमकां प्रश्नार्थी वाक्यान दिवपाक जाय आणि ताका प्रश्नचिन्ह लावपाक जाय. ताची जाप अशी जातली. 42तल्या क्रांतींतलो हिरो गोंयांत पाविल्ल्याची खबर लिपून कशी उरतली. हांवें कितें केलां आतां. हांवें तें प्रश्नार्थी वाक्य केलां आनी ताका प्रश्नचिन्ह लायलां. 42तल्या क्रांतींतलो हिरो गोंयांत पाविल्ल्याची खबर लिपून कशी उरतली. ताका प्रश्नचिन्ह लायलां आनी तें प्रश्नार्थी वाक्य केलां. दुसरें वाक्य घेवया. हस्तिनापुरांतलें शिवासन ताणी मागूंक ना. हांगा पळयात आतां. हस्तिनापुरांतलें शिवासन ताणी मागूंक ना. हें आमचें सादें सोंपें वाक्य आसा. ताका आमकां प्रश्नार्थी वाक्य करपाक जाय आनी ताका प्रश्नचिन्ह लावपाक जाय. हस्तिनापुरांतलें शिवासन ताणी मागलां. हांगा आमी क्वेश्चन मार्क लायतात, प्रश्नचिन्ह लायतात आनी प्रश्नार्थी वाक्य करतात. हस्तिनापुरांतलें शिवासन ताणी मागलां, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नचिन्ह आनी प्रश्नार्थी वाक्य हांगा जाता. तिसरें वाक्य घेवया. व्हड जावन तूं गांव सोडून वच. व्हड जावन तूं गांव सोडून वच. मागीर ताका हांवें प्रश्नार्थी वाक्य कशें केलां तें पळयात आनी ताका प्रश्नचिन्ह हांवें कशें दिलां. व्हड जावन तूं गांव सोडून वचची. हांगा हांव त्या वाक्याक प्रश्नार्थ वाक्य करता आनी ताका प्रश्नचिन्ह दिता. फुडलीं वाक्यां पळोवया आमी. उमाळी वाक्यां ही सुंदर आसा. उमाळी वाक्यां तुमकां शिकयल्या हांवें पयलींच. वाक्याच्यो जाती करता आसतना प्रश्नार्थ, विधानार्थी, उमाळी, आज्ञार्थ ह्यो ज्यो जाती पयलींच आमी शिकल्यात त्या पयलींच शिकता त्या वेळाचेर आमी उमाळी अव्यव, उमाळी वाक्यां, उद्गारवाचक आमी शिकल्यात. तातूंत हांवें वेगवेगळे तुमकां दिल्लो शी, बुरसो, शाब्बास, आवयस अशे वेगवेगळे हांवें तुमकां उद्गारवाचक वाक्यां दाखयल्लीं. तातूंत हे जे 2-3 वाक्यां घेवया आमी.
हे झाड खूप सुंदर आसा. आता ताका आमी उमाळी वाक्य करपाक जाय आणि ताका उद्गार चिन्हय लावपाक जाय. म्हणून हांवें ताची जाप कशी केल्या, वा हे झाड कितलें सुंदर. म्हणजे हांव त्या झाडा बद्दल उलयतां आणि तें झाड कितलें सुंदर आसा तें म्हजें उमाळी वाक्य आसा. उद्गारवाचक मागीर हांव चिन्ह थंय दितां आणि तें वा सुंदर झाड अशें दिसलें म्हाका, म्हणून खूब सुंदर आसा हें दाखोवपा खातीर हांव उद्गारवाचक थंय वाक्य करता. उमाळी वाक्य म्हणजे उमाळो, शब्दांतलो उमाळो थंय हांव व्यक्त करता. ताणें सोरपाक पळोवन आंग काडलें. आतां ही सोरपाक जी कल्पना आसा ती भिरांकूळ अशी आसा. आमी सोरपाक पळोवन खंय तरी आंग काडलें. म्हाका दाखोवपाक जाय उमाळी वाक्य जें आसा तें म्हाका भुरग्यांक दाखोवपाक जाय, म्हाका जाप दिवपाक जाय, ताका उद्गार चिन्ह लावपाक जाय, उमाळो व्यक्त करपाक जाय. ताका हांव सांगतलें आवयस ताणें सोरपाक पळोवन आंग काडलें. म्हणजे हांगा भिरांतेची लाट म्हज्या मनार आसा. म्हाका खंय तरी त्या सोरपा बद्दल भिरांत दिसला, भंय दिसला आणि तो भंय दाखोवपा खातीर हांव तो आवयस हो उमाळी अव्यय काडटा. उद्गारवाचक चिन्ह हांवें थंय बरयलां. उमाळो व्यक्त करता. तिसरें वाक्य आसा, तूं सामको बुरसो मरे. तुजी कल्पना कितें जाता हें सेंटन्स बरयलें काय, तूं सामको बुरसो आसा. कितें वेगळें वेगळें जाता तें सामको तूं बुरसो दिसता, कितें तरी दिसता तूं सामको बुरसो मरे. तें व्यक्त करपा खातीर हांव सांगता शी सामको बुरसो मरे तूं. ही जी आमी उमाळी वाक्यां घेतली ती एकदां आनी एकदां तुमकां जर कळ्ळी ना जाल्यार हांव ही परत घेता. हें झाड खूब सुंदर आसा. वा तातूंत उमाळो व्यक्त केला आनंदाचो. सुंदर अशें झाड आसा आणि ताका व्यक्त करपा खातीर हांव म्हणटा वा हें झाड कितलें सुंदर. ताणें सोरपाक पळोवन आंग काडलें. हांगा भिरांकूळची चिंता आसा म्हाका. त्या मनशान सोरपाक पळोवन आंग काडलें. तो उमाळो म्हाका व्यक्त करपाक जाय म्हणून हांव सांगता आवयस ताणें सोरपाक पळोवन आंग काडलें. आणि तिसऱ्या वाक्यान हांव कितें सांगता, तूं सामको बुरसो मरे. शी सामको बुरसो मरे. हे तिनूय वाक्यान पळयात तुमी, उमाळी वाक्यान ही उमाळो आयिल्लो आसा, उद्गार चिन्ह थंय आयिल्ली आसा. दुसरें वाक्य घेवया आमी, आज्ञार्थी वाक्य. आमकां हांवें शिकयता आसतना तुमकां पयलींच सांगलां आज्ञार्थी वाक्य म्हणजे आज्ञा दिवप. वाक्याक आज्ञा दिवप, कमांड दिवप, ऑर्डर दिवप तें म्हणजे आज्ञार्थी वाक्य. थंय खंय तरी तूं कर म्हणटा, ताका वच म्हणटा, वचात करात, हें जें आसा तें आज्ञार्थी वाक्य. जिणेंत जें कितें मेळटा ताचो स्विकार करशी हें म्हजें वाक्य आसा. सादें सोंपें हांव वाक्य विचारता, ताका क्वेश्चन मार्क आसा. हांव ताका विचारता तूं जिणेंत जें कितें मेळटा ताचो स्विकार करशी, क्वेश्चन मार्क दिता. मागीर हांव ताका आज्ञार्थी वाक्य कशें करतलें. म्हाका कमांड दिवपाक जाय, म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय. त्या सेंटन्सान फुडलें जें कितें आसा आज्ञा करपाक जाय त्या सेंटन्साक, त्या वाक्याक आज्ञा करपाक जाय, कमांड करपाक जाय, ऑर्डर करपाक जाय. म्हणून हांव कितें म्हणटलें, जिणेंत जें कितें मेळटा ताचो स्विकार कर. तुका ऑर्डर दिता हांव की जिणेंत जें कितें मेळटा ताचो स्विकार कर. दुसरें सेंटन्स पळयात, फाल्यांच्यान तूं वतलो मरे शाळेंत. क्वेश्चन मार्क परत आयला, प्रश्नचिन्ह थंय आयला. म्हणजे कितें, तूं वतलो मरे शाळेंत. आतां ताका म्हाका आज्ञा करपाक जाय, ऑर्डर करपाक जाय, विनंती करपाक जाय, थंय कमांड करपाक जाय. फाल्यांच्यान तूं शाळेंत वच. तुका सेंटन्सान कळटा की तूं आज्ञा दिल्या, ऑर्डर दिल्या थंय फाल्यांच्यान तूं शाळेंत वच. तिसरें सेंटन्स पळयात, ही भावना तुमी मुळासावन हुमटून काडशात. परत प्रश्नचिन्ह आसा त्या सेंटन्साक, ही भावना तुमी मुळासावन हुमटून काडशात. हांव तीन सेंटन्सां घेतल्यात हांगा. ही भावना तुमी मुळासावन हुमटून काडशात. ही भावना तुमी मुळासावन हुमटून काडात. हांवें सेंटन्साक थंय आज्ञा दिली, ऑर्डर दिली, कमांड दिली. परत एकदां आमी आज्ञार्थी वाक्य पळोवया. तुमकां ह्या प्रश्नपत्रिकेन परत परत सांगता 4 मार्क
5 वाक्यां दिल्ली असतात, तातूंतली 4 तुमी बरोवपाची असता. म्हणून हे 4 मार्क तुमचे तयार करपा खातीर परत परत आमी ताजे रिविजन करुया, म्हणुया आमी अभ्यास करुया ताचो. आत्म्यार्थी वाक्य: जिणेंत जे कितें मेळटा ताचो स्विकार करशी. हांव हांगा आज्ञा दिता सेंटन्साक, वाक्याक. जिणेंत जे कितें मेळटा ताचो स्विकार कर. फाल्यांच्यान तूं वतलो मरे शाळेंत, फाल्यांच्यान तूं शाळेंत वच. ही भावना तुमी मुळासावन हुमटून काडशात. प्रश्नचिन्ह आसा, ताका आज्ञा दिल्या हांवें. ही भावना तुमी मुळासावन हुमटून काडात. मागीर आमी पळोवया विधानार्थी. आमी विधानार्थी सेंटन्सीस जेन्ना म्हणिल्ले तेन्ना विधान करपा खातीर ते सेंटन्स आसता. ते हयकारी आसूं शकता आनी न्हयकारी. अभ्यास करता आसतना पयलींच आमी पळयलां की विधानार्थी सेंटन्स आसता ते विधान करपा खातीर आसता. ते हयकारी आसूं शकता आनी न्हयकारी आसूं शकता. तुका अजून नोकरी मेळूंक ना म्हणून कित्याक निरशेता? हांगा प्रश्नचिन्ह आसा. तुका अजून नोकरी मेळूंक ना म्हणून कित्याक निरशेता? तुका अजून नोकरी मेळूंक ना म्हणून निरशेव नाका. तूं निरशेव जावं नाका, कित्याक तुका केन्ना तरी नोकरी मेळटली. हे आमी विधान केलां. विधानार्थी म्हणजे विधान करपा खातीर वापरतात. ते हयकारी आसूं शकता आनी न्हयकारी आसूं शकता. दुसरें वाक्य पळयात. मागीर ते खातीर तुमी जागरूक आनी प्रयत्नशील रावूंक नाका. मागीर त्या खातीर तुमी जागरूक आनी प्रयत्नशील रावूंक नाका. मागीर त्या खातीर तुमी जागरूक आनी प्रयत्नशील रावूंक जाय. हांवें सांगलां तुमकां, जे विधानार्थी वाक्य आसा ते हयकारी आनी न्हयकारी वता आनी तातूंत ते फक्त विधान करपा खातीर वापरतात. तिसरें वाक्य पळया. दोतोर मनशाचे भलायकेचे आंग सांबाळिना. दोतोर मनशाचे भलायकेचे आंग सांबाळिना अशें प्रश्न आसा. ताका आमी उत्तर कितें दितली विधानार्थी वाक्यान? दोतोर मनशाच्या भलायकेचे आंग सांबाळटा. आनी बाकीची वाक्यां पळोवया आमी. आतां विभक्ती प्रत्यय आमी शिकल्यात. हांवें म्हाका तुमकां ओदोळ सांगला की विभक्ती आमचे कडेन 8 प्रत्यय आसात, ताची रुपां लायतात, कुसां लायतात. आतां तीच आमी वाक्यान पळोवया. विभक्ती प्रत्यय कंसात दिल्ल्या उतराक हो जो क्वेश्चन आसा तो असो येतलो: फावो तें विभक्ती दियात. प्रश्नपत्रिकेन आमकां येता असो क्वेश्चन तुमकां येतलो. मागीर आमी ताचे सेंटन्स कितें? मुर्तीकार रंग ब्रॅकेटान आसतलो. फावो त्या प्रमाणान मिसळ करा. कंसात कितें दिला? रंग दिला. हो शब्दाक आतां आमी वेगळी विभक्ती लावून ताका प्रत्यय लावून रूप बदलपाक जाय. मुर्तीकार रंगाची फावो त्या प्रमाणान मिसळ करता. रंग म्हटल्यार तातूंत अर्थ कळना आमकां. आमी कितें करतली? मुर्तीकार रंगाची फावो त्या प्रमाणान मिसळ करता आनी ती सगळी मिसळ करून मागीर तो दुसरो रंग मारता. मुर्तीकार रंगाची फावो त्या प्रमाणान मिसळ करता. दुसरें सेंटन्स पळयात. भजी तळून जायना फुडें शामी म्हाका जेव आपयता. ही तुमकां सांगता, ही चडशी सेंटन्सां आसात ती आमी चडशी सेंटन्सां तुमच्याच पाठांतली आसात. चडशी ती भायली येनात. बोर्डाच्या परिक्षेन ही जी सेंटन्सां आमी घेतिल्ली असतात, वाक्यां घेतिल्ली असतात, ती सगळी तुमच्याच पाठांतली असतात. म्हणून तातूंत ते पाठान तुमकां आयिल्ले आसता. तुमकां लक्षान येतलें हो जो लेसन आसा, हो जो पाठ आसा तो खंयचो तो. भजी तळून जायना फुडें शामी म्हाका जेवप आपयता. जेवप हो थंय दिला आमी. ताजें आमकां रूप बदलपाक जाय, ताका कूस लावपाक जाय, ताका प्रत्यय लावपाक जाय आनी मागीर आमी तें सेंटन्स करतली. भजी तळून जायना फुडें शामी म्हाका जेवपाक क प्रत्यय हांवें थंय लायलो आनी ताचें रूप बदल्लें. भजी तळून जायना फुडें शामी म्हाका जेवपाक आपयता. हांव तण काडूंक शेत येवंक ना. हांव तण काडूंक शेतान येवंक ना.
हो जो हांवें विभक्ती प्रत्यय लायला कूस लायला आनी ताचें विभक्तीचें रूप केलां आनी विभक्ती प्रत्यय लावून तें सेंटन्स हांवें परत बरयलां. परत एकदां आमी घेवया तें विभक्ती प्रत्यय. तशें पळोवपाक गेल्यार तुमकां सांगलां थोड्या भुरग्यांक दिसता की व्याकरण हें कठीण आसा आनी आपल्याक मागीर समजणे भायलें जालें की ग्रामर तें शिकपाक नाका, व्याकरण शिकपाक नाका अशें तांकां दिसता आनी म्हणून ती ग्रामर शिकना. पण लक्षात घ्या भुरग्यांनो की 60% आमचे कडेन व्याकरण आनी रचना 12वीच्या प्रश्नपत्रिकेन आसा. पाठ आनी कविता ज्यो आसा त्यो 40% आसा. म्हणून जर तुमकां व्याकरणान बरे मार्क मेळ्ळे जाल्यार तुमकां बरें यश मेळटलें. म्हणून परत एकदां हांव विभक्ती प्रत्यय घेता. मुर्तीकार रंग फावो त्या प्रमाणात मिसळ करता. मुर्तीकार रंगाची फावो त्या प्रमाणात मिसळ करता. भजी तळून जायना फुडें शामी म्हाका जेव आपयता. भजी तळून जायना फुडें शामी म्हाका जेवपाक आपयता. हांव तण काडूंक शेत येवंक ना. हांव तण काडून शेतांक येवंक ना. हे जाले आमचे विभक्ती प्रत्यय. आतां तुमकां हांवें बाकीचे ते हे शिकयल्ले काळ शिकयल्ले ताची थोडी सेंटन्सां आमी करुया, ताची थोडी वाक्यां आमी करुया. वर्तमान काळ तुमी 9वीन आनी 10वीन 11वींत आसतना वर्तमान काळ भूतकाळ भविष्यकाळ हें सगळें शिकलां. पूण ताजे अभ्यास करतना रिविजन करता आसतना 12वेक सुद्दां हें सगळें परत आसा. म्हणून एकदां आमी हें सगळें परत करुया. भुरग्याचे पांय पाळण्यान दिसताले. हे वर्तमान काळ म्हणजे प्रेझेंट टेन्स. भुरग्याचे पांय पाळण्यान दिसता. करणी आत्ता घडटा. वर्तमान काळान कितें जाता? करणी आत्ता घडटा. ती जी प्रेझेंट टेन्सान आसा ती करणी घडटा थंय दाखयतात आमी भुरग्याचे पांय पाळण्यान दिसतात. दुसरें वाक्य पळयात. ताका पळोवन आईक अजाप जालें. ताका पळोवन आईक अजाप जाता म्हणजे तो आयल्या बरोबर आईक अजाप जालें. हे जे भूतकाळान आसा ते आमी वर्तमान काळान केलां. ताका पळोवन आईक अजाप जाता. मांडवी न्हंय सुंदर दिसताली. आत्तां दिसता तें आमकां दिसताली भविष्यकाळ नाका आसा. आमकां आतां दिसता तो वर्तमान काळ करपाचो आसा आनी आमी करतली मांडवी न्हंय सुंदर दिसता. म्हणजे तुमकां सांगलां वर्तमान काळान आमचें कितें घडटा तर आत्तां जी करणी आसा प्रेझेंट टेन्स ती घडटा ती आमी दाखोवपाक जाय. दुसरो काळ आमी जो घेवया तो भूतकाळ आसा. उक्तावण सुवाळो गांधी जयंती दिसा जातलो. आतां भूतकाळ म्हणजे कितें? पास्ट टेन्स. पास्ट टेन्स म्हणजे कितें? जी घटना घडून गेल्ल्या ती भूतकाळान विलीन जाली अशें म्हणटात आमी. खंयची घटना जेन्ना आमी पळयतात ती भूतकाळान विलीन जाली ती आमी घटना वर्णन करता आसतना ती भूतकाळान गेली अशी म्हणटात. त्यो आतां घटना आमी पळोवया हांगा. वाक्य घेतलां हांवें उक्तावण सुवाळो गांधी जयंती दिसा जातलो. आतां आमकां ताचो भूतकाळ करपाक जाय. भूतकाळाचे सेंटन्स करपाक जाय म्हणून हांवें म्हणटलें उक्तावण सुवाळो गांधी जयंती दिसा जालो. भविष्य काळान न्हय तर भूतकाळान हे सेंटन्स केलां हांवें. जालो तो केन्ना तरी घटना घडून गेल्या. उक्तावण सुवाळो गांधी जयंती दिसा जालो. गिरेस्त मनीस राजा जाता. प्रेझेंट टेन्सान आसा. पास्ट टेन्सान करपाक जाय. भूतकाळान करपाक जाय आमकां. गिरेस्त मनीस राजा जालो. घटना घडून गेली. तिसरें आसा आदल्या काळार दवर्णी आसतात. आदल्या काळार दवर्णी आसताली. म्हणजे जी घटना भूतकाळान विलीन जाली भूतकाळान घडून गेली ताचे आमी हे वाक्यां केल्यात आनी भूतकाळ दाखोवपा खातीर ही वाक्यां केल्यात. भविष्यकाळ घेवया आमी. पयली वळवय वाफोरात. आतां भविष्यकाळ म्हणजे कितें? फुडें कितें घडटलें भविष्य काळान वतलें तें फुडें कितें घडटलें हें सगळें भविष्य काळान येतलें आनी ताची वाक्यां पळोवया. पयली वळवय वाफोरांनी वतालें. वेगवेगळे कम्युनिकेशनाचे साधन आसताले तेन्ना वळवय म्हणजे गांव वाफोरांनी लॉन्चिनी वताले.
आता कितें जातलें ताजें भविश्य काळान फुडें घटना घडून वचपाक जाय ती मागीर वळवय वाफोरांनी वतले. भानुदास हात हालयत तालार धोलूंक लागलो. भानुदास हात हालयत तालार धोलूंक लागलो. भविश्य काळ कितें जातलो? भानुदास हात हालयत तालार धोलूंक लागतलो. दोळे नासूनय हांवें उजवाड पळयला. दोळे नासूनय हांव उजवाड पळयतलो. हे सगळे भविश्य काळान आसा. वतले, लागतलो, पळयतलो. हे सगळे भविश्य काळांतल्यो घडणुको आसात. आतां आमी येतात. तुमकां ओदोळ हांवें सांगिल्लें आनी आमच्या कडेन थोडी वाक्यां आसा. न्हयकारी आनी हयकारी वाक्य, नेगेटीव आनी पॉझिटीव सेंटन्सीस. हेतून तुमी 9वीक 10वीक 11वीक ही वाक्यां शिकल्यात. ताजो व्हडलोसो अभ्यास तुमकां जाला आसतलो. तुमच्या शिक्षकांनी ताजेर तुमकां लक्ष दिल्लें आसतलें आनी तुमकां शिकयलें आसतलें. पण ताजें रिविजन आमी परत करुया, अभ्यास ताचो परत करुया. तुकाय म्हणून हांव नवें आनी वेगळें कितें सांगतलो. हांव तुकाय म्हणून नवें आनी वेगळें कितें सांगतलो. हांगा आमकां न्हयकारी वाक्य करपाक जाय. तुकाय म्हणून हांव नवें आनी वेगळेशें कितेंच सांगचो ना न्हयकारी जालें थंय. ह्या कामा खातीर शिक्षका बगर आनी कोण आदर्श व्यक्ती आसत. ह्या कामा खातीर शिक्षका बगर आनी कोण आदर्श व्यक्ती ना. हांगा दिसता आमकां न्हयकारी वाक्यान की ह्या शिक्षक सगळे आसात आनी तांच्या बगर आनी कोणूच आदर्श व्यक्ती ना. आसात कौरव तयार, कौरव तयार नात. ही न्हयकारी वाक्यां आसा. ती परत एकदा आमी रिविजन करुया, परत त्याचो थोडो अभ्यास करुया. तुकाय म्हणून हांव नवें आनी वेगळें कितें सांगतलो. तुकाय म्हणून हांव नवें आनी वेगळेशें कितेंच सांगचो ना. ह्या कामा खातीर शिक्षकां बगर आनी कोण आदर्श व्यक्ती आसत. ह्या कामा खातीर शिक्षकां बगर आनी कोण आदर्श व्यक्ती ना. आसात कौरव तयार, कौरव तयार नात. हे जाले आमचे न्हयकारी वाक्य. आतां आमी हयकारी पॉझिटीव सेंटन्सीस घेवया. हयकारी वाक्यां. पक्षपात आसा थंय समेट कसो जातलो. पक्षपात आसा थंय समेट कसो जातलो. हयकारी वाक्यान कितें येतलें तें पळयात. पक्षपात आसा थंय समेट जावप अशक्य. हयकारी वाक्य हें. दुसरें पळोवया. जे सपनां पळयतात ते सपनां साकार करूंक शकनात. जे सपनां पळयतात ते सपनां साकार करूंक शकतात. आनी तिसरें वाक्य हांवें घेतलां. हांवें विचारल्यार तो कांयच उलयलो ना. हांवें विचारल्यार तो ओगीच रावलो. आतां आमी कितले वेगवेगळे आमी भाग तातूंत शिकली. आतां लास्टूच म्हजें एक उरलां तें उतर शुद्ध करात. उतर शुद्ध करपा पयलीं हांव मातशें तुमचे परत अभ्यास करता. आमचे कडेन आमी वाक्यांच्यो 4 जाती पळयल्यात. मेन 4 जाती आसात. प्रश्नार्थी, उमाळी, आज्ञार्थ आनी विधानार्थी. मागीर आमी काळ पळयले. काळ जाल्या बरोबर भूतकाळ, भविष्यकाळ आनी वर्तमान काळ पळयले. मागीर आमी विभक्ती प्रत्यय पळयले. मागीर आमी हयकारी आनी न्हयकारी वाक्यां पळयलीं. आनी लास्ट टायप हांव जो घेता तें उतर शुद्ध करात. करेक्ट स्पेलिंग्स थंय बरोवपाचे. शुद्ध लेखनाची जर चूक आसा जाल्यार तें शुद्ध लेखन सारखें करून बरोवपाचें. शुद्ध लेखनाच्यो चुको सगळे कडेन जातात. सगळी कडेन जातात, सगळ्यांक जातात. तातूंत शुद्ध लेखनाची चूक आसली ह्या उतर शुद्ध करात. तातूंत शुद्ध लेखन आमी करुया. उतर शुद्ध करात आमचो हो लास्ट टायप आसा. हें वाक्य जें आसा तें आमची लास्ट आसात. उतर शुद्ध करात. 3-4 फावटी तो आई वांगडा शिगमाचे शागोतेक आयिल्लो. हांगा हांवें शिगमाचे हें उतर थंय दिलां. आनी तें करेक्ट स्पेलिंग करून म्हाका परत बरोवपाक जाय जाल्यार तें शिगम्याचे जातलें. 3-4 फावटी तो आई वांगडा शिगम्याचे शागोतेक आयिल्लो.
सात जाण मावळ्यातलं हें वाक्य आसा, तुमकां खबर आसतलें. सात जाण मावळ्यातलं वाक्य आसात. तुमकां हांवें सांगलां, परत परत सांगता, चड करून जी वाक्यां 12वीच्या प्रश्नपत्रिकेन येतली ती सगळीं तुमच्या पाठांतलींच येतली. दुसरें वाक्य, पूण एक मात खरें, आयज हांव नुस्तें सांबाळपी उरूंक ना. हांव आसा तशेंच वाचता, नुस्तें. पूण एक मात खरें, हांव नुस्तें सांबाळपी उरूंक ना. आमी उतर शुद्ध केलात आनी आमचे कडेन दिपकावणी हो जो पाठ आसा तातूंतलें तें वाक्य आसा. तातूंतलें वाक्य हांवें घेतलां आनी त्या दिपकावणीन तातूंत म्हटलां, पूण एक मात खरें, हांव नुस्तें सांबाळपी उरूंक ना. लेखकाचें वाक्य हें वाक्य हांवें घेतलां. तर तिसरें घेतल्या, विज्ञानान बुद्धी इतलीच काळजाक भारावन उडोवपाची शक्त आसा. हेंय वाक्य अब्दुल कलाम ह्या पाठांतलें आसा. बुदी हांव शब्द केला थंय. अशेंच तुमच्या 12वीच्या प्रश्नपत्रिकेन अशें येतलें आनी उतर शुद्ध करात म्हणून येतलें थंय. तेन्ना कितें बरयतलीं तुमी? विज्ञानान बुद्धी इतलीच काळजाक भारावन उडोवपाची शक्त आसता. परत एकदां आमी ती सेंटन्सां मातशी रिवायज करुया. 3-4 फावटी तो आई वांगडा शिगम्याचे शागोतेक आयिल्लो. 3-4 फावटी तो आई वांगडा शिगम्याचे शागोतेक आयिल्लो. पूण एक मात खरें, आयज हांव नुस्तें सांबाळपी उरूंक ना. पूण एक मात खरें, हांव नुस्तें सांबाळपी उरूंक ना. विज्ञानान बुदी इतलीच काळजाक भारावन उडोवपाची शक्त आसता. विज्ञानान बुद्धी इतलीच काळजाक भारावन उडोवपाची शक्त आसता. हांवें तुमकां हो क्वेश्चन कसो केलो, सकयल दिल्ली वाक्यां बदलून बरेयात. हो जो हांवें आज पाठ घेतलो तो सगळो व्याकरणाचो पाठ आशिल्लो. तुमकां सांगलां हांवें, परत परत सांगता की 60% आमचे कडेन व्याकरण आनी रचना आसा आनी 40% आमचे कडेन पाठ आनी कविता आसा. तुमी जर व्याकरण बरे तरेन शिकली जाल्यार तुमकां प्रश्नपत्रिकेन बरे मार्क पडूंक शकतात आनी तुमी जैतिवंत जावपाचो हावेस हांव बाळगतां. म्हाका हो पाठ सादर करपा खातीर प्रुडंट मिडिया आनी प्रिंसिपल फोरम हांच्यांनी आमंत्रण दिलें म्हणून तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.